ती तुम्ही फक्त हेल्प घेता बाबा त्या कम्युनिटीचो तुका बेस करपाक नाजाल्यार तूं कोण रे म्हणून तुवें सगळ्योच भायर मारून जाता. हो डिप्युटी कलेक्टर कितें करता की एका हे आमच्या अध्यक्षान आतां सो कॉल्ड न्यू अध्यक्षान लेटर केलें की आपल्या शिवाय आपली न्यूली इलेक्टेड बॉडी येयल्या तेज्या शिवाय कोणाचेंच लेटर एक्सेप्ट करप ना आनी आमी सर्टिफिकेट दीत आहा सगळ्या तालुक्यांनी बाकीच्या फोंड्या म्हूण झाडबांदोड्या म्हूण केपें म्हूण आमच्या वास्को म्हूण काणकोण म्हूण सगळ्याक एक्सेप्ट करता इवन पेंजीम पासून तुवें स्वता तुज्या तलाटीक धाडूंक जाय व्हेरीफाय करपाक जाय तेज्या नंतर तो प्रोसिजर करूंक जाय आनी तेन्ना तूं कास्ट सर्टिफिकेट दिता. पूण ही म्हणल्यार क्रायटेरिया ही म्हणल्यार तेणें सांगल्या ताका कितें आहा तो आपण आतां अध्यक्ष जालो म्हणजे प्रायम मिनिस्टराच्याहून ऑर राष्ट्रपतीच्याहून व्हडलो म्हणून समजता. दिस इज व्हेरी हेजे प्रमाणे ते रॉंग ते करूंक जायना हें ताका आमी सांगलां. उपजिल्लोधिकारी सांगता ते प्रमाण ताका खंय नवे समितीचें पत्र आयलां. त्या पत्रा प्रमाण नवीन समितीच्या मान्यताये शिवाय कोणाकूच नव्यान जातीचो दाखलो दिवपाचो ना. Stating that misuse of the caste certificate of Gomantak Bhandari Samaj and they have issued letter to the collector stating that the certificate may be considered only if signed by Ashok Naik and Pakru Panjikar. So accordingly we have asked the people to bring the certificate signed by their Samaj. So this is the issue and nothing else. आपकी किती म्हणतात They says that he is also the Adhyaksh of Bhandari Samaj. His request is to consider the certificate issued by past president also. We have not rejected anybody's certificate. Only this period we have rejected because latest certificate issued by the people when he was the Ashok Naik and Panjikar was the office bearer. This certificate we asked the people to bring as per this letter and nothing else. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.